पहलगाम हल्ल्यांत जे कोण आमचे निरपराध मनशाचो जो बळी पडलो ते 21व्या शतकांत अशें कितें जावंक शकता हाचो विश्वास बसना. अमानवीय इनह्युमन अशें कृत्य हें. कोणाक धर्म विसरप आनी मागीर हिंदू म्हणून मारप हे 21व्या शतकांत जावंक शकता हेचेर खरो म्हटल्यार विश्वास बसना जें पहलगाम जालां पळय तें. आमी जे कोण बळी पडल्यात त्यांच्या आत्म्यांक आमी शांतता मागता आनी त्यांच्या दुख्खान त्यांच्या फॅमिलीच्या आमी सहभागी आसात. आनी आमचो फूल कॉन्फिडन्स आहा आमच्या भारताच्या नेतृत्वाचेर. जेंका कोण टेररिस्ट एक्टिविटीज केल्या, जे कोण आमचे लोकल आसा जावं कोण देशा भायले पाकिस्तानी कोण आसा तेंचो नायनाट करपाक जाय. जे कोण 77 वर्सांनी सुदरूंक ना पाकिस्तान ते परत सुदारतले अशें दिसना. आनी जेंका सुदारना तांकां फक्त काबार केल्या शिवाय जावचें ना. तांकां असो धडो शिकोवपाक जाय की तेंच्यांनी सारको आपले एटिट्यूड चेंज करपाक जाय, नाजाल्यार तेंच्या सारकें तांकां डिस्ट्रॉय करपाक जाय. होच आतां मॅसेज इवन आमचो नरेंद्र मोदीनूय दिल्लो आसा, एकट्याक आपूण सोडचो ना म्हणून. आनी त्याच्या नेतृत्वाचेर आमचो विश्वास आसा. ते कितें सांगता पळय ते आमी मानतले आनी त्याच दिशेन आमी वयतले हेंच तुमकां सांगता. देव बरें करूं. आमचो आमदार हांगासर उपस्थित आसा. हेच्या हितून आयज आमी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्यो कॅन्डल मार्च हो काडलेलो आसा. ही आमचे जे बेलगाम हांगासर जे आमचे ट्युरिस्ट जे आमचे देशाचे सगळे थंयसर भोंवपाक गेल्ले तांकां टेररिस्टांनी तांकां मारलेले आसा आनी तेंचो निश्चेध करपाक आयज आमी सगळे हांगासर जमलेले आसा. आमच्या प्रायम मिनिस्टरान सांगलेलें आसा की खंयय आसूं आमी सोदून काडून तांकां मारतले म्हणून जावं सोदून काडून तेंचो निश्काबूत करतले म्हणून सांगलेलें आसा. आनी प्रायम मिनिस्टरान सांगलें हें उतर केन्नाच फाटीं वयचें ना. कारण जो प्रायम मिनिस्टर आयज हे देशा खातीर देश फुडें व्हरपा खातीर जे सदांच फुडें आसता आनी जे जे टेररिस्ट जे आमच्या देशान हल्लो करपाचें कृत्य करता तांकां सगल्यांक काबार केल्ले आसा. आनी तेच खातीर ते चड चवथाळिल्ले आसा. चवथाळून खंयच्यान खंयच्यान येवन आमच्या देशाचेर टेररिस्टांचो हमलो करपाचो प्रयत्न करता. आनी त्या खातीर आमचो जो प्रायम मिनिस्टरान उतर दिल्लें आसा तांकां खंय ना खंय सोदून काडून मारतले म्हणून हे तो करतलो. संपूर्ण देश आयज ह्या प्रायम मिनिस्टराच्या फाटल्यान आसा. इवन ताका वर्ल्डान सान दुसऱ्या कंट्रीन सान आमच्या प्रायम मिनिस्टराक फोन येयल्ले आसा की तूं भिवो नाका आमी तुज्या वांगडा आसा म्हणून. इतलो सपोर्ट आयज आमकां प्रायम मिनिस्टर ताका दिल्लो आसा. आनी हे कृत्य ते जे केलां ते खूब खूब वायट केल्लें आसा. जे आमचे भाव थंयसर भोंवपाक गेल्ले आसा, भयणी भोंवपाक गेल्ले आसा आनी तांकां हे सगल्यांक सोदचें पडलें आसा. हे कृत्य अशें जावचें न्हू म्हणून आमचे सगळ्याच प्रायम मिनिस्टराचें हें आसलें की बरें बरें सगल्यांक थंय वयचे ट्युरिस्टांक बरें भोंवचें बरें येवचें म्हणून अशें आसलें. पूण हें आयज जाल्लें आसा तें वायट जाल्लें आसा. हेका लागून निश्चित करपाक आमी आयज सगळे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे सगळे लोक सगळे हांगासर जमलेले आसा. आमी अशेंच युनायटेडली जे प्रायम मिनिस्टराक आमचो सपोर्ट करया. आनी जेन्ना जेन्ना आमकां जे देशा खातीर आमकां फुडें सरपाक जाय, देशा खातीर जर कितें करपाक जाय आमी सदांच फुडें सरून ह्या पाकिस्तानाचो निश्चेध करुया. हो पहलगाम काश्मीराक जो आतंकवाद्यांनी टेरर अटॅक केलो तेजो निशेध करपाक आयज आमी हांगा सगळे जमलेले आहा. असो कायरना हरकत हे इस्लामीक टेररिस्ट हेंच्यांनी करून आमचे जे ट्युरिस्ट आमचे ऑल ओवर इंडियेच्यान जे पहलगाम काश्मीर हांगासर गेल्ले हे सगळे निहत्ते तेंचेर आक्रमण करून हे खुबशे आमची भयणींक विधवा केल्यो गेल्यो. आनी हितून चडान चड दूख आमकां इतकें दिसलें की कारण तेणी धर्म आमचो वयर काडलो. हिंदू धर्म वेचून काडून सगळ्यांची हत्या केली गेली. हे इतकेंच हे आमी सगळ्यांनी जागृत जावपाक जाय की आमचे प्रायम मिनिस्टर आमचे योगीजी सदांच म्हणटाले आमी बटेंगे तो कटेंगे. जातीवादी भारतान आमकां डिवायड एंड रूल करपाचो प्रयत्न आदी पासून केल्लो वयता आनी आतांय करता. जातींनी आमकां वाटीत आहा. कोण म्हणटा ब्राह्मण, कोण म्हणटा भट, कोण म्हणटा सरस्वत, मराठा, OBC हितूनूच आमकां वाटले वयता आनी तेजो फायदो खंय तरी अशा तरेचे टेररिस्ट घेता. ताका लागून आमी सगळ्यांनी एकवट रावपाक जाय. आनी अशा तरेचो हो निशेध करपाक लागून आयज आमी सगळे साळगांव मतदारसंघांच्यान आमी येयल्ले आहा.
आणि अशा तरेचो भ्याड कृत्य पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिझम हो चालूच आहा. हेका खंय तरी मुंहतोड जवाब आमचे प्रायम मिनिस्टर दितलेत. ही प्रायम मिनिस्टरांनी तांकां एक शिटकावणी दिल्ली आहा आनी देशभराच्यान सगळ्यां कडेन एक आक्रोश आहा की अशा तरेचो हो भ्याड कृत्य जे हे टेररिस्टांनी केलां, हे पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्टांनी केलां आनी स्थायीक थोडे टेररिस्ट आहा तेंचो हितून सहभाग आहा. हांकां सोदून पातालान जरी लिपले ते तांकां सोदून काडून तेंचे निस्तनाबूत केले वयतले. हे तांकां शिटकावणी आमच्या प्रायम मिनिस्टरान दिल्ली आहा. तांकां 48 आवराचो तांकां अल्टिमेटम दिल्लो की भारत कोणच्या पाकिस्तानाचे हांगा आहा सगळ्यांनी हो भारत सोडपाचो आनी तेंच्यांनी पाकिस्तानाक वचपाचें. पयली सुवातेर 2-3 गोश्टी प्रायम मिनिस्टरान हातीन घेतलेल्यो आहा. ते उदकाचो करार आसलो, थंय स्थगिती दिल्ली आहा. आमचें उदक पाकिस्तानाक वता तें बंद केल्लें आहा. अशा तरेचो एक एक स्टेप घेवन आतां आमी फुडले व्हडले स्टेप आमी पळयता. कित्याक अशा तरेचो अटॅक हो वारंवार जायत आहा. पुलवामा जालो, उरीचेर जालो आनी अशा तरेचो आतां हो पहलगाम हांगा आमचे निर्दोश आमचे ट्युरिस्ट जे थंयसर हो आमचो काश्मीर सोबीत आमचो काश्मीर भारताचो अभिन्न भाग आहा ते पळोवपाक गेल्ले. थंयसर तेंचेर हो कायरनारा अटॅक हे पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्टांनी केला. ताका लागून परत एकदां ह्या पाकिस्तानाचो आमी निशेध करता आनी तांकां जर कापासतात असले तांकां डॅरिंग असले आमच्या आर्मीच्या फुड्यान तेंच्यांनी येवन आर्मी कडेन आमने सामने झगडोंक जाल्ले. अशा तरेचे भ्याड कृत्य हे पाकिस्तानान स्पॉन्सर टेररिस्टांनी तेंचो परत एकदां निशेध करता. ज्या तरेन पहलगाम काश्मीर हांगा टेररिस्टांनी जो एटॅक केलो ते सर्वसाधारण मनीस भितर थोडे नेवीचे मनीस आशिल्ले जे फिरपाक गेल्ले. काश्मीर आमी एक ट्युरिजम स्पॉट, एक बरो स्पॉट आनी थंयच्यान पुराय देशांतले लोक फिरपाक वतात आनी जेन्ना 370 कलम सायडीन काडले म्हाका दिसता थंय ट्युरिस्ट बऱ्या तरेन वचपाक लागले आनी थंयचे लोक जे आशिल्ले तेंची पोटां भरपाक लागली, तांकां 4 पयशे हातांनी येवपाक लागले. शांती सगळ्या देशान करपाक लागून ज्या तरेन पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी काम करता हे तांकां पयलें जालें ना. तेंचे दोळ्यान हे सगळें येतालें आनी ताका लागून म्हाका दिसता ज्या तरेन टेररिस्ट अटॅक जो जालेलो आसा आनी हांव म्हणटा की पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटॅक म्हणजे शांती आसा थंय अशांती कशी हाडप हे म्हाका दिसता पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट आमी जी म्हणटा हे करीत आसा. ज्या तरेन आमी लोकांक युनायट करतात, पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ज्या तरेन लोकांक युनायट करतालो ते लोक आमकां डिवायड करपाक भायर सरलेले आसा. शांती जी आमच्या देशान बरी कायम जाल्ली 370 कलम काडून ती अशांती कशी करप, लोकांच्या मदीं भंय कसो घालप हे कृत्य वायट कृत्य म्हाका दिसता आयज पाकिस्तान आनी तेंचे स्पॉन्सर्ड टेररिस्टांनी केलेले आसा. हेजो आमी निशेध करता आनी हो निशेध करपाक लागून आयज आमी सगळे साळगांव मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तशेंच सर्वसाधारण मनीस हांगा सगळे आयिल्ले आसा. आमकां सगळ्यांक हें लागलां ताका लागून म्हाका दिसता देशभर सगळ्यांनी कॅन्डल मार्च काडलेली आसा. अशें कृत्य आमी सहन करून घेवचें ना. अशें कृत्य आयच्या सदयेन तरी आमी हे कशेंच डायजेस्ट करून घेवचें ना. आनी ज्या तरेन पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आमच्या देशाक लागून काम करता म्हाका दिसता तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर हे सगळे टेररिस्ट जे अटॅक केले हाजो सगळो विथ इंट्रस्ट म्हणटा तसो आमी हो तेजो कृत्य तेंच्यांनी वायट कृत्य केला हो विथ इंट्रस्ट तांकां फेडून दितले. एक इनिशियल स्टेजीर तेंच्यांनी हें केलें की इंडस रिवर जे आसा हे इंडस रिवर तेंच्यांनी तेंचें उदक तांकां दिवपाचें बंद केलां. आनी आमी सदांच म्हणटाले आमकां वायट दिसतालें की इनह्युमन काम करचें न्ही, आमचो देश केन्नाच करनाशिल्लो. पूण ज्या तरेन म्हाका दिसता वायट घटना आमच्या देशान घडटा, एक सामान्य मनीस जो फिरूंक गेला तांकां वेचून टेररिस्ट भायर येवन मारता जाल्यार अशें आमकां जे स्ट्रॉंग स्टेप्स आसा आमकां घेवचे पडटले. इतलेंच न्ही, इंडस रिवर न्ही हेजे फुडें वचून आमकां मिलिटरी एक्शन घेवची पडटली. ह्या जे टेररिस्टान वायट कामां केल्या जे आमच्या सामान्य मनशाक मारल्यात म्हाका दिसता हेका लागून आमची स्टेट इंडिया म्हणून आनी पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी म्हणून हेजेर बऱ्यांतली बरी कारवाई करतलो. आनी हें करता आसतना हांव एक मेसेज दिवंक सोदता की आमी सगळे भारतीय लोक जे आसा हे सगळे भारतीय लोक आमी नरेंद्र भाई मोदीच्या फाटल्यान आसा, आमच्या लिडरशिपीच्या फाटल्यान आसा. तेंच्यांनी आनीक स्ट्रॉंग स्टेप घेवपाचें, तेंच्यांनी दाखोवन दिवचें की आमचे जे भारतीचे आमचे लोक जे आसा हेंची लायफ आसा हेजी किंमत अशी सामकी सवाय न्ही. तुमी जर एक मनशाक आमच्या हालयतले आमी तुमचे सगळे टेररिस्ट आसा ते सगळे तुमचे आसा ते हेजे पयलीं दाखयल्ले आसा. जेन्ना पुलवामा अटॅक जाल्लो तेन्ना एअर स्ट्रायक करून कितें केलां दाखयल्लें आसा. पूण हेज्या स्ट्रॉंग स्टेप्स घेवपाची गरज आसा आनी आमकां खात्री आसा आमचे पंतप्रधान हे स्ट्रॉंग स्टेप घेतले आनी आमी सगळे जे आमचे भारतांतले लोक आसा आमी ठामपणेन
आमी आमच्या पंतप्रधानाच्या फाटल्यान रावतले. आयज आमी सगळे लोक हांगा जमल्यात सॉलिडेरिटी मार्च करूंक, एक कॅन्डल मार्च करूंक. आमी आमचे जे लोक तेंचे कोण कोण ते मारले गेले आसा तेंच्या फॅमिली वांगडा आमी रावल्या. आमी रावतले हें दाखोवपाक लागल्यात आनी सगळे एकठांय जाल्या. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की एक उलो मारून सगळे लोक म्हणजे आपूण भायर सरून आयज ह्या कॅन्डल मार्चाक तेंच्यांनी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जाला. हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी एक रिक्वेस्ट करता की लिडरशीप जी आसा हेंच्यांनी एक स्ट्रॉंग एक्शन ह्या फावटी घेवची. एवरी टायम जे एक एटॅक जालो आमच्या लोकांचेर काय आमी ते थोडे दिसांनी थोडे विकांनी विसरून वता, पूण ह्या फावटी तशें जावचें ना. आमी ही वायट घटना जी जाल्या ती आमी लक्षांत धरतले, तकलेन धरतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.